सगल्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटीन कितें भाशेन देवाक आर्गां दिवया कित्याक पावस जोरान पडटा आनी पावसाळो आमकां सुरू जाला शेतकामत्यां पासत मागुया मिसाचे सुरवातेक आनी शेताक आमकां फावो तितलो पावस आनी ह्या पावसा वरवीं फावो तसली पीक आमकां मेळून आमी आयचे भेटीन सगल्या शेतकामत्यां पासत किरीत भाशेन मागुया. आयची मिसाची भेट मांडावळ करतात आवर लेडी ऑफ फातिमा समुदाय कॉटेज हॉस्पिटल आनी सेंट गाब्रियल समुदाय वॉटर टँक ह्या समुदायाच्या दर एका गोराब्याचेर आशिर्वाद पडूंक मागुया. आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया. एनालिस द कॉस्टा कांपूस आयज आपलो 21वा जल्माचो दीस मनयता. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. किरीत भाशेन मागुया मणिपूरच्या लोकां पासत आजून पासून हो भिरांतीचो माहोल तांचे मदें आसा. जायते जाणांक त्रास जातात जाल्यार हो दुमाळो बेगीनूच सोंपूंक आनी सगल्यांक शांती मेळूंक मागुया. आमच्याय गोंयांत बेस्तेच नाका जाल्ल्यो तकल्यो वयर उबारपाक लागलेले आसात. एक भिरांत निर्माण करपाक लागलेले आसात. हें सगळें देवान आपणाच्या हातान घेवंक आमी भावार्थान विस्वासान तें देवाच्या हातान घालुया. आनी आमची चोण एकल्याची मागणी किरीत भाशेन जीं कोण बरीं नात जांची भलायकी बिगडलेली आसा तांचे पासत आनी हेर आमच्या गरजां पासत देवा मुखार ओगीच रावून दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणींनो, आमी साद्या काळाच्या 12व्या आयताराक आसां. हो आयतार पेद्रूची दोमदी हाका भेटयला. आयचो सेवाधर्माचो विशय जावन आसा म्हजो पाटलावदार म्हूण म्हज्या बापा उजीर हांवूय परगडटलो. बावतेजमांत आमी जेजूची पाटलावदारां आनी बापाची भुरगीं जाल्याव. जेजूची पाटलावदारां कशीं ह्या संवसारांत आमकां जेजू परगडपाचें आनी जेजूची पाटलावदारां कशीं ह्या संवसारांत आमकां जेजूक परगडपाचें आनी ताका मनशां उजीर गोंय दिवचें कार्य आसा. आनी हाचें इनाम म्हणल्यार जेजू आमकां आपल्या बापा उजीर वयर स्वर्गार परगडटलो. धर्मदुतांनी जेजूचे पयले शिसांनी पयल्या क्रिस्तांवांनी आनी पवित्र सभेच्या लांब इतिहासान जेजूच्या नीज पाटलावदारांनी तशें केल्लें आनी आमकां देख दवरली. आमचें पाटलावदारपण जागोवया. मनशा उजीर जेजूक आनी ताच्या तत्वांक गोवाय दिवंक आनी वयर स्वर्गार बापा मुखार आमचें नांव परगट जावंक ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमकां कृपा मागुया. प्रिच्या भाव भयणीनो, आमी जेजूची पाटलावदारां आनी आमी पाटलावदारां म्हूण सगल्यांक कळूंक जाय आमच्या जिविता वरवीं आमच्या उतरां वरवीं आनी आमी एकामेका लागीं उलयता त्या उतरां वरवीं. तर केरीत भाशेन जायते फावटी आमी
जेजूची पाटलावदारां म्हूण परगटूंक घडये भियेल्यां घडये लजल्यां घडये फाटीं उरल्यां असल्या सगलें आमचें चुकीचें हे मिसाचे सुरवातेक देवा लागीं बोगसणें मागुया. जेजू म्हणटा तुमी प्रितुमेचें मीठ, तुमी संवसाराचो उजवाड. जेजू आपल्या पाटलावदारांचें जिवीत मिठाक आनी उजवाडाक सोर करता. मिठाची खारसाण बिगडोंक फावना आनी उजवाड सगल्यांक दिश्टी पडूंक जाय. म्हणजे जेजूच्या पाटलावदारांच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन स्वर्गार आसत्या बापाक मनशांनी वाखाणचे खातीर त्यो परजोडूंक जाय. आमी जायते पावटी स्वार्थी जावन संवसाराच्या कोसपायांक सांपडून मीठ आनी उजवाड जावंक फाटीं उरल्या. मनशां उजीर आमच्यो करण्यो परजोडूंक नात आनी बापाक मोहिमा दिवंक आमी पावूंक नात. आमकां बोगूस. सोम्या काकुतकोर, क्रिस्ता काकुतकोर, सोम्या काकुतकोर. सर्पद्वेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, जांकां तुज्या मोगान तूं थीर करताय तांच्या जिविताच्या सर्व घडितांनी तूंच तांच्या बऱ्याक वावुरताय. तर सदांच चड आनी चड मानान आनी मोगान तुजी भक्ती करूंक आमकां शिकय. ह्या आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणात. जेरेमेस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. जेरेमेसान म्हळें, सगळ्याच वाटांनी आकांत. अशें म्हणून जायतीं जाणां म्हज्यो मस्कऱ्यो करतात ते हांव आयकतां. ताका लावून दियात, ताका लावन दिवया. म्हजे इश्ट कशे चलताले तेच म्हजे गोरतान पळोवंक रावंक लागले. घडयेक तो फासान पडून फटवतलो. उपरांत आमी ताका जिखतल्या आनी ताचो सूत घेतल्या. पूण एका बोलवोन विरा सारको सोरेस्पोर म्हज्या सांगाता आसा. म्हज्या दुस्मानांचेर हांव जैत व्हरतलो आनी ते सोकला पडटले. आपूण हारावले म्हूण ते लोजेन भरलात. केदी लोज, सदां तोपपाची,
विसरून नजो तसली. पूण तूं दरबाराच्या सर्वेस्परा सगल्यांक नितीन तपासून काडटाय. अंतस्करणाचो आनी काळजाचो तूं ठाव घेताय. तर तांचो सूत तूं घेतलोय तें म्हाका पळोवंक दी. कित्याक हांवें म्हजें जिवी तुज्या हातांत सोडलां. सर्वेस्परा गायोना करात, सर्वेस्पराची वाखाणी करात. कित्याक ताणें नश्ट्या मनशाच्या हातांतलो गरिबाचो आत्मो वाटायलो. देवाचें उतर हे. आयकलेल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. सगळीं पोतून म्हणया, तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. तुज्याच खातीर हांव खेबळा सोंसता. तुज्याच पासत लोस भोगता देवा. देखूनच जाला हांव म्हज्या भावा भयणी मदें परको. म्हजे खाशा आवयच्या भुरग्यांक जाला परदेशी. तुज्या घराचो मान राखचे आशेन लासता म्हजें काळीज. तुका केट्यात तांच्यो केडण्यो म्हजेर पडटा. जबाब, तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. बेगीनच म्हाका प्रसन्न जात म्हूण तुजे लागीं प्रार्थून मागता. सर्वेस्परा, तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. तूं खऱ्या उतरांचो देखून पाव म्हाका. तूं सर्वेस्परा मोगाळ आनी दोळ्या काळजाचो. तर म्हाका जाप दी. म्हजेर घाल तुजी कोणवळायेची नदर. जबाब, तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. हें पळोवन खालते मनीस संतोस्तले. देवाक सोदतल्यांची काळजां आनंदान जियेतली. कित्याक सर्वेस्पर आयकता दुर्बळ्यांची मागणी. सांकल्यांनी आसलोल्या आपल्या चाकरांक तो विसरना. स्वर्ग आनी संवसार ताका आयकून तसोच दर्या आनी तातूंत फिरतात त्यो सोर रचना. जबाब, तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. भाग्योन पावलून रोमकारांक बरयलोलें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, एका मनशा उद्देशी पातक ह्या संवसारांत भितर सरलें आनी पातकां वरवीं मन. आनी अशें मन सगल्या मनशा कुलांक लागलें, कित्याक सगल्यांनीच पातक केलें. देवान समूट दिवचे आदीं जायतो काल पयलीं पातक संवसारांत आसलें. समूट नासली म्हणटच समूट मोडपाचो कोणाचोच गुन्यांव नासलो. पूण समूट मोडपाचो गुन्यांव आदावां परी तांकां आसना जावनूय तरी आसतना आदावां तावन मोइजेसा पर्यान मन सोमेस्तांचेर राज चलयतालें. आदाव म्हणल्यार येवचो आसलो ताची पूर्व खुना जावन आसलो. पूण ताच्या गुणां पारोस सांगो नजो तितली व्हड देवाची काकलूत जाली. एका मनशाच्या गुन्यांवान इतलीं मनशां मरूंक पावलीं जाल्यार तांचें ऊन चड खरें तें हें. एका मनशा जेजू क्रिस्ता वरवीं आयलोली देवाची कृपा फुंक्याचें सुबां देणें कशें सांगू नजो तितल्याय मनशांक पावली. देवाचें उदारें. उद्गार. सोमी म्हणटा, स्वताचो आत्मो म्हजे विशीं गोवाय दितलो आनी
तुमी म्हाका गोवाय दितल्यात. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, मनशांक भिवू नाकात. आतां धांपलोलें आसा तितलें उक्तें जाल्या शिवाय रावचें ना, आनी आतां गुपीत आसा तितलें हेरांक कळीत जाल्या शिवाय उरचें ना. हांव तुमकां काळोखान सांगतां तें तुमी दिसा उजवाडान सांगात, आनी कानान फुतफुतलोलें तुमी आयकलां तें पाठसार तावन परगट करात. कुडीचो जीव काडटात तांकां भिवू नाकात, कित्याक तुमच्या ओतम्याचो जीव तांच्यान काडूंक जायना. पूण ओतम्याचो आनी कुडीचो एकाच फाराक एमकोंडान नास करूंक तांक आसा ताका ओदीक भियेयात. पयशांक 2 शेरकां विकतात न्हय, तरी पूण तांतलें एकूय तुमच्या बापाक कळो नासतना भूंय पडना. तितलेंच न्हय, तुमचे तकलेचे केंस सगळे मेजलोले आसात. म्हणटोच तुमी भिवू नाकात. शेरकांच्या भिऱ्यां परस तुमी ओदीक वर्ती. देखून म्हजो पाटलावदार म्हूण कोणूय मनशां उजीर परगटीत जाल्यार तो म्हजो पाटलावदार म्हूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापा उजीर हांवूय परगट्टलों. पूण मनशां उजीर म्हाका नाकारता ताका स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापा उजीर हांवूय नाकारतलों. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. प्रिच्या भाव भयणीनो, जेन्ना खंय पयल्या क्रिस्तांवां मदें धुमाळो सुरू जालो रोमा शारान, तेन्ना हे रोमा शाराचे अधिकारी जे आसले, प्रशासन जे आसले, ते असले क्रिस्तांव आसात, भोव करून जे कोण इन्फ्लुएन्शियल आसात, म्हणजे जांच्या उतरा वरवीं आनी जांच्या जिविता वरवीं दुसरेय एके भाशेन इन्फ्लुएन्स जातले तांकां धरून व्हरताले. जायते जाणांक कोश्टायताले, जायते जाणांक मारून उडयताले, आनी तांणी तशें केलें. असोच एका अधिकाऱ्यान एका पयल्या क्रिस्तांवांक धरून व्हेलो आनी ताका सांगलें, क्रिस्ताक नाकारून कुशीन सोर, नाजाल्यार तुजो जीव काडटले, नाजाल्यार तुजी गोमटी वा तुजी तोकली, तुजी कुडी कोडली दोशी करतले. साद्या उतरांनी, तूं जरी तर ह्या भावार्थांतलो भायर सरोना जेजूक नाकारिना जाल्यार तुजी गोमटी कातरून तुजो जीव काडटले. भिरांत घातली आनी अशें तांणी केल्लें, जायते जाणांक मारून उडयल्ले. आनी असले वेळार हो एक क्रिस्तांव तकली वयर काडून खंय म्हणटा, सायबा कातोत्ता कातोर, तुज्यान म्हजी तकली, म्हजी कुडी कोडली वेगळी करूंक जातली, दोशी करूंक जातली, पूण म्हजें काळीज म्हज्या सोम्या जेजू कडलें तुज्यान दोशी करूंक जावचें ना. भाव भयणीनो, हीं उतरां म्हणपाक आनी हीं उतरां जियोवपाक जायती घोटाय जाय, जायते धाडस जाय, कारेज जाय. तें बेस्तेन जायना. ही परिस्थिती जी त्या काळार आसली ताच्याहून आनीक मातशें पयलीं आमी नदर मारीत जाल्यार इज्रायल पोरजा, भोव करून जेरेमियासाच्या काळार तांचे भोंवतणी सगळे तरेचें दूख कश्ट आसलें. म्हणजे जी दुसरीं राज्यां आसलीं, एक पॉलिटिकल सिट्युएशन, दुसरीं राज्यां आसात तीं
तांची जमीन व तांचो गांव आपल्या ताब्यान घेवंक सोदताले आनी असल्या वेळार वेगवेगळे तरेन हे जे मनीस आसात वा ही जी राज्यां आसात ती एकामेका लागीं एक जातालीं भोव करून मिलिटरी जे भाशेन आमकां झुजपाक जाय एक राज आनी दुसरें राज एक बराबर येवन तिसरो कोण येवपाचो आसा ताचे लागीं झुजपाक तयार जाताले आनी असल्या वातावरणान इज्रायलाचे 2 कुडके जाल्ले आसले आनी तेन्ना एकामेका लागीं ते एकवट करपाक फुडें सरनासले म्हणजे इज्रायलाचे 2 भाग आसले ते 2 भाग एकठांय जावपाक सोदिनासले पूण दुसरे जे ऑन भावार्थी आसात तांचे लागीं एक जाताले जे भाशेन आमी पळयता आतां ह्यो पॉलिटिकल पार्टीज ज्यो आसात एलायन्स करतात कोण कोणा लागीं एलायन्स करता भोव करून घडये आयडियोलॉजी सेम आसा तेणी घडये बराबर येयल्यार समजूंक जातालें पूण आयज आमकां दिसती पडटा तांकां आयडियोलॉजी बीन कांयच पडना फकत एक पडटा ती कदेल पदवी मेळ्ळ्यार पुरो मागीर आयडियोलॉजी बीन गेली दोब्यान असलेंच त्या काळार जाल्लें आनी असल्या वातावरणान इज्रायल परजेक ही एक शिटखावणी आसलेली जरी तर तुमी तुमचें जिवीत बदलिनात जाल्यार येवपाचें आसा तें वायट जिवीत बदलिनात म्हणल्यार कसलें जिवीत हे परजे मदें सगळे तरेची पातकां आयलोलीं एके वाटेन देवाक तांणी पाट केल्ली सगळे तरेचे देव तांकां लागताले आनी एक भाशेन तें मौन जाल्लें सगळे देव एकूच आतांय आमचे मदें थोडे जाण मनीस आसात थोडे क्रिस्तांव आसात सगळे देव एकूच खंयच्याय देवा गुगलेक गेल्यार कोताक येता पूण हांव क्रिस्तांव अशें म्हणपी आमचे मदें आसात जाल्यार असले मनीस जेन्ना आसले आनी हें सगळ्यांचेंच मौन जाल्लें पातक खूब वाडलें पातकाची विकोटाय म्हणटा ती गेल्ली पातक करून तें पातक न्हूच असलें जाल्लें आयज काल घडये आमचेय मदें असलें एक वातावरण निर्माण जावपाक लागलेलें आसा पातक आसलें तें आतां आनी पातक ना ह्या पासत आमी चड जाणां कुमसाराक वचना ओ पातक जें आसा तें सदांचेंच जाल्लें आसा कुमसार जावन कितें फायदो आसा आयज कुमसार जालो जाल्यार फाल्यां परतून तेंच पातक करतलो अशें म्हणून आपणाकूच एके भाशेन एक्सक्युजीस दिल्ले आसात आनी त्याच पातकान पूण रेवडोनूच आसात भाव भयणीनो असल्या वातावरणान हे परजेचेर हें सगळें वायट आयलें तेन्ना देव तांकां साणिना पूण देव खेरीत भाशेन आपल्या प्रवाद्याक जेरेमियासाक धाडटा आनी जेरेमियासाची काणी आमी जाणाव भुरगो आसतनाच ताका आपयल्लो आनी ताणें देवा लागीं हेंय चाल्लें हांव भुरगो म्हाका उलोवंक कळना तूं म्हाका कित्याक धाडटाय तेन्ना देवान ताका सांगलेलें उलयतलो तो तूं न्हू उलयतलो तो हांव म्हजीं उतरां तुज्या तोंडांतल्यान उलयतलो ह्या पासत तूं भियेनाका पूण तूं जरी तर भियेलो जाल्यार हांव तुका आनिकूय भिवयतलो आनी जेरेमियासान भाव भयणीनो हें आपोवणें जेन्ना मानून घेतलें तेन्ना परजेक जेन्ना हो संदेश दितालो उक्तेपणी दितालो एक प्रवादी तेन्ना चडशे जाणांनी ताचें मानून घेवंक ना जायत्यांनी ताच्यो मस्कऱ्यो केल्यो जायत्यांनी ताका दुखयलो जायत्यांनी ताका मारूंक पासून सोदलो सगळेच वाटेन आखांत आयचे वाचप आमी आयकता जेरेमियासाक जेन्ना एक कोश्ट पडले हो संदेश देवाचो परजेक दिवंक आनी जे भाशेन ही पोरजां मानून घेनासली आपणाक जाय तेंच आपणाच्याच वाद्याची जाल्ली आनी सारकें सांगत जाल्यार ताच्या आंगार येताली हे परजेक लागून तो कश्टवलो दुखवलो एके वाटेन देवाचो संदेश जरी तरी पोरजां आपलें मन बदलिना जाल्यार तांचो नाश जातलो तांकां निर्वाशी करून व्हरतले हें सगळें जाणा जाल्या उपरांत आपले परजे पासत जेरेमियास मुखार सरलो आपणाक कोश्ट पडटात तरूय पूण उलयलो आपणाक मारूंक सोदतले तरूय पूण उलयलो आनी संदेश दिलो आनी अशें करता आसतना आपल्या काळजांतलें दुखूय ताणें एके भाशेन विलापलें आनी आमकां जेरेमियासाच्या पुस्तकांत हे 5 विलाप मेळटात एकूच न्हू 5 पावटी हे विलाप मेळटात जंय तो आस्कार सुस्कार सोडटा देवा लागीं उलयता कितें हें चल्ललें आसा तें कित्याक म्हज्या जिवितान हे भाशेन कित्याक हो लोक आयकना कित्याक आमचे त्रास वाडटात तातूंतलोच एक विलाप हो आयचें वाचप जें आमी वाचलां तें सगळेच वाटांनी आखान चल ताका आमी धरया ताका आमी आनी कश्टावया तो मागीर पडटलो तो वीक पडटलो
जेरेमियस प्रवादी भाव भयणीनो, सगल्याहून भुरगो आसतना आपयल्लो आनी सगल्याहून जाणटो जाल्या उपरांत मेलो. म्हणटूच ताचें प्रवादीकपण जायतें लांब जालें. ह्या पासत हें करता आसतना हे पोरजेन जें ताका दूख दिलें त्या पासत ताचें विलाप. आयज आमी विशय घेतला मनशां मुखार तुमी म्हाका परगट करशात जाल्यार हांव तुमकां देवा मुखार परगट करतलो. मनशां मुखार तुमी म्हजे पाटलावदार म्हूण परगट करूंक भियेनाकात. हीं उतरां आमकां जेजून आयच्या शुभ वर्तमानान सांगल्यात. पयल्या वाचपान जें आमी आयकलां, जी धमकी ओजें जी शिटकावणी हे परजेक दिल्ली ती लोकांनी आयकूंक ना. ते आपल्या त्याच पातकान रावले. आनी ह्या पासत बाबिलोनीच्या राजा वरवीं देवान तांकां निर्वाशी केले. आनी जेरेमियस प्रवादी निर्वास सुरू जावचे पयलीं, एक्झायल टू बेबिलोनिया हें जावचे पयलीं आसा आनी जाल्या उपरांतूय आसा. परजे लागीं उलोवपाक, परजेक सांगपाक आनी तांकां एक नवो बरवसो दिवपाक. जेन्ना खास्त तांचेर आयली तेन्ना हो बरवसो की देव तुमचे बरोबर आसा, देव काकलुतीचो देव, देव तुमकां राखता, देव तुमकां सांबाळटा, हीं उतरां जेरेमियस प्रवादीच तांकां सांगता. भाव भयणीनो, आयच्या दुसऱ्या वाचपान आमी कितें भाशेन आयकता, बागेवन पावलू रोमकारांक चीट बरोवन उगडास करता. पातकाक लागून, एका मनशाच्या पातकाक लागून, आदावाच्या पातकाक लागून खास्त मनशा कुडाचेर आयल्या खरें. आनी खास्त हो दुमाळो, हे त्रास, हे कोश्ट ह्या सगल्यांतल्यान आमकां दिसती पडटात. जाल्यार जेजू क्रिस्त जो आयलो तो आमकां ह्या सगल्या वायटांतलीं सोडूंक, सगल्यांक आमकां पातकांतलीं निवारूंक, सगल्यांक आमकां कोश्टांतलीं निवारूंक आनी आपल्या बापाशें व्हरूंक. आनी हें करूंक ताणें आपलो जीव कुर्सार दिलो. भाव भयणीनो, हें आमचें पासत. आनी आमचें पासत म्हणटा तेन्ना जे कोण मानून घेता तांकां तो फावो. जे कोण मानून घेना, जांकां पडलेलेंच ना, जे कोण आयकूंक सोदना तांकां तें बेश्टें ऑटोमॅटीक कांयच मेळचें ना. जाल्यार सगळे तरेचो लोक जो आसा आख्ख्या संवसाराचो, सगल्यां पासत जेजू आयला आनी आमकां ही सोडवण दिता. ह्या पासत जेजूचीं उतरां आयच्या शुभ वर्तमानांतलीं. भिवूं नाकात. सद्याक आतां आमची परिस्थिती कितें आसा? दुमाळो सुरू जाला काय दिसती पडटा आमकां. जाला दुमाळो सुरू. क्रिस्तांवांक सतायतात, क्रिस्तांवांचेर आड जायत्यो वस्तू सुरू जाल्यात. मणिपूर 250 इगोर्जो लासून उडयल्यो, दोनूय कम्युनिटीच्यो. झगडी सुरू जाता आसतना 2 कम्युनिटीच्यो म्हूण सुरू केली आनी त्या झगड्यांत चडशी डॅमेज जी जाली आनी चडशे सतायले ते क्रिस्तांव. आनी ह्या पासत आयज मणिपूर हे क्रिस्तांव जे आसात रस्त्यांचेर दिमी घालून मागतात देवा लागीं, देवाचे काकलुतीक उलो मारतात. तांचे पासत आमी दुबावबेरीत मागूंकूच जाय, आमकांय तांचे कोश्ट भोगूंक जाय. कित्याक आयज इन अ ऑर्गनायज्ड वे आमच्या क्रिस्तांवपणाचेर आताक सुरू जाल्लो आसा. आनी तें जरी तर आमकां दिसती पडना आनी दिसती पडूनय आमी जरी तर कुड्डेपणां करता जाल्यार असलेच दीस आमचेरूय येतात. जे हे इस्रायल परजेक शिटकावणी दिवन सांगलेले प्रवाद्यां वरवीं आयजूय देव आमकां सांगता, जरी तर आमी आमचें जिवीत बदलिनात, ज्या पातकांनी आमी रेवळ्ळेलीं आसा आनी आमकां थोडीं पातकां तीं आतां पातकां दिसनात, वेगवेगळे तरेची तांची वड सांगपाक सुरू करीत जाल्यार आमकां सेरमांवाचो वेळ पावचो ना. पूण आमी जाणां वेगवेगळे तरेची पातकां आमच्या जिवितांत भितर सरलेलीं आसात आनी आमकां त्या पातकाची आनीक विकोटाय ना. तें पातक म्हूण आमी मानून घेना. आमी एके भाशेन आमचे दोळे धांपल्यात, कानूय धांपल्यात. पातक म्हणटा तेन्ना फकत हांव कोत्ता तेंच पातक न्हू, आयज समाजीक पातक आमी बाराबर मेळून जें पातक करता. आमकां जें वायट जाता ताचेर कांयच पडलेलें ना. तोंड बंद करून आमी ओग्गी आसा. जें कितें वायट चलता समाजांत तातूंत जायते फावटी आमी शामील जाल्लीं आसा, कित्याक आमकां फायदो आसा. आनी तातूंत जशें इस्रायल परजेन केल्लें, म्हणल्यार इस्रायल परजा एक आसली ती ताचे 2 कुडके जाल्ले आनी ते एकामेका बराबर एक जावचे बदलेक आनीक दुसऱ्या कडेन एक जावन सगळें सांबाळपाक सोदताले, आपणाकूच राखूंक सोदताले, त्रासान पडले. आयज आमची परिस्थिती भाव भयणीनो असली जाल्ली आसा जाल्यार चतूर रावपाक गरज. आनी जरी तर आमी असल्या वेळार चतूर रावनात जाल्यार आमी फकत रडटले. आमकांय दिमयो घालपाक पडटल्यो रस्त्यांचेर. म्हणपाक लागलेले आसात मणिपूर जाला, गोवा इज नेक्स्ट.
कित्याक म्हणटात बेस्तेच न्हू जें कितें ह्या दिसांनी गोंयांत चल्लेलें आसा आमचो सरकार एके भाशेन हिंदुत्ववादी जाल्लो आसा आनी तें करूंक आमच्या सरकाराक लॉजूय दिसना ह्या सरकारान भितर आमचे क्रिस्तांव आमदारूय आसात तांचीं तोंडां बंद जाल्लीं आसात तांच्यान एके भाशेन उलोवपाकूय जायना आनी पळोवंकूय जायना कितेंय तांकां विचारीत जाल्यार आमकां रोखडो आन्सर मेळटलो आय डोंट नो म्हाका खबर ना हांव गोंयांत नासलो हांव भायर आसलो हांव बिजी आसा म्हजे फॅमिली बराबर हांव बिजी आसा चोरपाक नागोवपाक जाबाब मेळटले पडलेलें ना तोंड आनी कान सगळें बंद करून दवरलेलें आसा जाल्यार भाव भयणीनो असल्या संदर्भान आमचो भावार्थ खंय आसा हें सगळें घडपाचें आसा घडटलें जे दुमाडे आसात त्रास आसात कश्ट आसात येतले कोणाक कोणाक धरून भितरूय घालतले कोणाचेर केसी येतल्यो आमचेरूय येवपाक शकता चड उलयता म्हूण पूण असल्या संदर्भान भाव भयणीनो आमी खंय आसा कितें जातलें आमचें काबार जातलीं आमी थोडीं जाणां म्हणपाक लागलीं आतां आमी काबार आनी कांयच ना असलें भाव भयणीनो क्रिस्तांवपण सुरू जालां तेन्ना तावन जायते पावटी जालां जायते पावटी हो भावार्थ नाटक करपाक जायत्या जाणांनी प्रयत्न केले संवसार सोरोपर्यंत हांव तुमचे सांगाती आसा अशें म्हण जेजून म्हणलां विस्वास आसा काय आमकां ह्या उतराचेर जरी तर जेजून हीं उतरां म्हणलेलीं आसत जाल्यार तीं बेस्ती न्हू कोणाच्यान ह्या भावार्थाक हात लावंक जावचो ना कितलेय येवं कोण शिवसैनीक म्हण येवं कोण शिवाजीचे भक्त म्हण येवं ह्या दिसांनी कालांगूट कितें घडटा तें आमकां दिसती पडटा सुरू करता आसतना एके भाशेन सुरू करतले मागीर दुसरेच बाटेन खंयच्यान तावन तरी क्रिस्तांव थंयसर लागता आतां थंयचो सरपंच तो क्रिस्तांव म्हूण हे थोडेशे मनीस आसात जे एके वाटेन आपलो शिवाजी देव जाल्लो आसा शिवाजी देव न्हय शिवाजी एक हिरो नॅशनल हिरो वय ताका आमी मान दिवपाक जाय रेस्पेद दिवपाक जाय ताणें ज्यो वस्तू केल्यात भोव करून जी फायट ताणें केल्या ह्या राज्या मदें आपल्या लोकांक राखूंक सगल्यांक सांबाळूंक तें करपाक ताणें केलां ताका आमी ताका रेस्पेद दिवपाक फावो हिरो तो पूण तो देव न्हू पूण आयज हे हिंदुत्ववादी जे आसात ते मुखार सरून ताकाच देव केल्लो आसा फाटीं एक पावटी हांवें म्हणलेलें हिंदू खत्रे में हे आयज परतून म्हणटा वय हिंदू खत्रे में हे कित्याक हे आमचे हिंदू भाव भयणां आसात तांकां आनीक दुसरें कांय दिसती पडना काय आमची शेजारी आसात तांकां आमी विचारचें उलोवपाक सुरू करूंक जाय आमी घडये म्हणटा ना तांकां वायट दिसतलें ती आमकां वायट करतलीं आमी तोंड बंद करून ओग्गी आसा आमची हिंदू भाव भयणां आसात तांचे लागीं आयज आमी डायलॉग सुरू करपाक जाय विचारपाक जाय तांकां शिवाजी तुमचो देव काय तो नॅशनल हिरो जाल्यार नॅशनल हिरो आहा ताका नॅशनल हिरोच कर देव कोन्न नाका आनी असल्या संदर्भान तांचें म्हणणें कितें विचारपाक जाय उलोवपाक जाय कित्याक आयज सगळीं तोंड बंद करून ओगी आसात भिरांत एके भाशेन निर्माण जायत आसा आनी हे भिरांतीन जरी तर आमी चिड्डनूच रावलीं भाव भयणीनो आमी तकली पुत्तून केन्ना वयर काडूंक शकची ना भावार्थ काबार जावचो ना क्रिस्ती भावार्थ काबार जावचो ना तो सदांच उरतलो पूण तातूंत तूं आनी हांव उरतलीं हें कित्याचेर दल्ललें आसा तूं जरी तर भियेल्लो आसा तूं काबार भिवून तूं फाटीं सरता भिवून ओगी रावता तूं काबार पूण ते पयल्या क्रिस्तांवां भाशेन ओय सायबा यो कातुरता गोमटी कातूर कूड आनी तकली कुशीन करता कर पूण म्हजें काळीज तुज्यान म्हज्या सोम्या कडलें पयस करूंक जावचें ना ह्यो नाका जाल्ल्यो वस्तू करून तुमी आमकां भिवयतात तें तुमच्यान करूंक जावचें ना आमचो भावार्थ आमी परगटपाचो तुमच्यान बंद करूंक जावचें ना हें आमी तांकां सांगपाक जाय आनी ज्या मेरेन आमी सांगचें ना त्या मेरेन ते आयकचे नात आनी ज्या मेरेन ते आयकनात तांकां समजचें ना आनी जरी तर आयकुनूय तांकां समजना जाल्यार देव आसा तर भाव भयणीनो आयज आमकां ही कृपा मागुया हें सांगप म्हणल्यार कितें व्हडलीं व्हडलीं भाशणां करपाक नाका सगल्यांच्यान आमच्यान सेरमांव सांगूंक जायना सगल्यांच्यान आमच्यान टॉक्स दिवपाक जायना पूण जे भाशेन आमी आमच्या घरान जियेता आमच्या समाजान आमी जियेता तातूंतल्यान आमी जेजूचे पाटलावदार म्हूण परगट करूंकूच जाय देर इज नो ऑप्शन हें जरी तर आमी करिना जाल्यार आमी क्रिस्तांवांनी म्हणपाचें ना कित्याक जेजून सांगलां जरी तर ह्या संवसारान तूं म्हजो पाटलावदार म्हूण परगट करूंक भियेलो
फाटीं रावलो लजलो जाल्यार म्हज्या सर्गीच्या बापा मुखार हांवूय लजतलों, हांवूय फाटीं रावतलों, हांवूय तोंड बंद करून ओगी रावतलों. तर आयचे बेटेन भाव भयणीनो ही कृपा आमकां मागुया. सगल्यांक आमकां ही कृपा दी. आमी आमचो भावार्थ जियोंक आनी आमच्या भावार्था वरवीं आमी एकामेकाक वाटावंक, एकामेकाची मनां आमी निवळ करूंक. आनी जे कोण ह्या ट्रॅपान पडलेले आसात, बो करून आमचे हिंदू भाव भयणां म्हणपाक बरें दिसता म्हाका, आमची हिंदू भाव भयणां एके भाशेन ट्रॅपान पडलेलीं आसा, तांकांय तातूंतलीं भायर काडपाक जाय आमी. तांकांय उजवाड दिवपाक जाय. प्रितुमेचें मीठ आनी संवसाराचो उजवाड आमी तांकां केरीत भाशेन जावपाक जाय, समजून घेवपाक आनी एक स्टँड घेवपाक. तर ही कृपा आमकां मागुया हे भेटेन. जेजू आतां ह्या आल्ताराचेर येता उंड्या सोऱ्याचे बदोळणेन, ताका आमचे भितर घेवन जेजू सारकीं आमी जावुया. सगळीं उबी रावुया. सतमंत देवा सोरपद्वित शार वचनारा आनी जेजू क्रिस्ताक तो पवित्र आत्म्यावरती वरती समवलो आंकवार मारये जावन सोंपलो पोस पिलाताका ताणें कोर्स असले ताका कोर्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गार चडलो, सुयाक बसला, तुवें तांचे मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमंतां पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार आत्म्याचें भोगसणें कुडीचें जिवनपण सासणेचें जिवीत. आमेन. आमची थोडीशी मागणी आतां भावार्थान विस्वासान देवा मुखार दवरुया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या काला आसलोले पुर्चेक आकांता वेळार बरवांसो दिवंक आनी तांची निगा घेवंक तांकां बापा लागीं कृपा मागुया. आमच्या सरकारी राजकी आनी समाजीक फुडाऱ्यांनी नितीन आनी स्वतान मनीसकुळाचें सोपून उदरगती पासत वावरूंक तांकां बापा लागीं कृपा मागुया. विश्वासान मागता बापा आमकां दोयीन आयकून घे. आमी सगल्यांनी आमच्या उतरांनी आनी कन्यांनी जेजूक मनशां उजीर भियेनासतना गवाय दिवंक आनी सुर्गीच्या सुखाक आमी पावूंक आमकां बापा लागीं कृपा मागुया. विश्वासान मागता बापा आमकां दोयीन आयकून घे. आमचें दयाळ आनी मोगाळ काळीज आमी आमच्या गरजेवंत भावां भयणी सवें दाखोवंक आनी निस्वार्थीपण आनी आमी आपणावंक बापा लागीं कृपा मागुया. विश्वासान मागता बापा आमकां दोयीन आयकून घे. खेरीत भाशेन मागुया आमच्या पुलिसां पासत, आमचो पुलीस फोर्स, पुलीस सर्वीस जी आमची आसा, तांणी लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन जें आसा बिगडत वता तें बरे भाशेन सांबाळूंक तांकां जाय ती कृपा आनी बळ दी म्हूण मागुया. भोव करून तांचे वयर जो पॉलिटिकल प्रेशर आसा तो काडून उडय म्हूण देवा लागीं मागुया. आनी तांकां बरे भाशेन आपलें काम करूंक आनी स्वत आसा त्या वाटेन ह्या आमच्या सगळ्या पुलीस फोर्सान रावपाक आमच्या पुलीस फोर्सा पासत खेरीत भाशेन मागुया. विश्वासान मागता बापा आमकां दोयीन आयकून घे. सगळे
सगळ्या शेतकामत्यां पासत मागुया आनी एक पावटी ह्या वर्साक आमकां बरो पावस मेळूंक आमच्या शेतांनी बरी पीक जावंक आनी आमचें गोंय शेतकामता वरवीं आत्मनिर्भर जावंक आमकां सगल्यांक फावो कर म्हूण आमी देवा लागीं मागुया. विस्वासान मागता बापा आमकां देवून आयकून घे. हेर सगळी आमची खासगी मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. सर्गीच्या बापा, तुज्या पुताचे नीज पाटलावदार आमी उतरांनी आनी कोरण्यांनी जावं तूं आमकां दर एकल्याक आपयताय. आतांच तुजे मुखार ही थोडी मागणी आमी घातल्यान ती दयेन आयकून घे आनी आमकां खरें पाटलावदार कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. बेटोने वेळार गीत घेवया. C20 पेज नंबर 36. C20. म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन आमचो वाखाणणेचो योद्न मानून घे. ह्या योजना वरवीं आमची अंतस्करणां शुद्ध कर आनी अशी तुका मानता तसली जावं आमच्या काळजाची भक्ती. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारांनी सासनाच्या देवा, सर्व काळयेन सर्व तायेन जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे सवे आमी जियेता भोंवता आनी आसा आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हूच तुजो मोग आमी भोगता. भोगोर सासनाच्या जिविताची आमकां मेळटा खात्री. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवन केलय. ताच्या पुनर्जिवनपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्यांक आमी घेतला. देखून सासनाक आमकां मेळटलो तो पास्कांचो गूट भोगूंक आनी बरवशान आमी रावता. त्या पासत आतां देवदूतां बरोबर तुज्या अजापाचे पदवेची दिनवाशी काळजान आमी स्तुती गायता. Surgani sonsa olha tuja wojboban musorgi duka soy Sorgespora shenawi yedaka soy musorgi duka soy Bapa खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात.
ही म्हजी कूड तुमचे पासोच समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुट पोर गोठुया, लोकाता आनी एकालसी ले पियेता, तितले पावटी तूं वैभवान येसोर, आमी तुझे मरण पुरगोटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परचडीत मुखार मोड पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बाग्योन जुजे, बाग्योन धर्मदुतां, बाग्योन जुजे वाज आनी बाग्योन फ्रांसीस शावेर आनी सर्व काडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपुद्वेदार बापा, सुरवंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. जेजूची पाटलावदारां आमी आनी देखून सगल्यांनी आमी जेजूची पाटलावदारां म्हूण दाखोवपाक जाय. आमच्या बिस्पान दाखोवपाक जाय, आमच्या पाद्रींनी दाखोवपाक जाय, आमच्या माद्रींनी दाखोवपाक जाय, आमच्या लोकांक दाखोवपाक जाय. आनी हें करूंक आमचें जिवीत जेजूक मानता तसलें जावंक जाय. हेंच करूंक आमकां सगल्यांक, आमच्या वडिलांक तशेंच आमच्या लोकांक आदार आनी कृपा दी म्हूण जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान बापाक उलो मारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेत्यान राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर.
देवाचे शरीर संवसाराची पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुन्या तुमचे दर्शय म्हाका पावला. तुझ्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. कुम्या वेळार गीत घेवया. D20 पेज नंबर 58. D20. आत्मिक कुमया खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र तूं संस्कारान भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सत मानता. हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता. आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडये तुका हांव हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका तुका एकपडटा. एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन.
सोमी म्हणटा हांव बरो गवळी, म्हज्या मेंढरां पासत म्हजो जीव दिता. प्रार्थुया. दयाळ बापा, तुज्या पुताच्या ओमोलीक कुडी रक्ताच्या जेवणान तूं आमकां तुज्या जिवान नवीं करताय. परतून परतून ह्या जेवणान भक्तीन वांटो घेवन सासणाचें सूख आमकां खात्रेन मेळोशें कर. हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. बसूया. आयज साद्या काळाचो 12वो आयतार आनी सुरवातेक आमी आयकल्लें तशें आयचो आयतार पेद्रूची दोमडी ह्या वावराक भेटयल्लो दीस. पिटर्स पेन्स म्हणटा ते बागेवन पेद्रूच्या नांवान ही एक संस्था घडलेली आसा, जातून आयचें कलेक्शन करीत भाशेन त्या वावराक वेतले जे पाद्री जातात आनीक सिमनारिनी आसात आख्या संवसारभर. तांकां हो दुडवांचो जो आदार जाय आसता तो पिटर्स पेन्स म्हणटा तातूंतल्यान बो करून मिसावांच्या गांवांनी ज्यो आमच्यो सिमिनारी आसात, पाद्रींची आकारणी आसा, त्या पासत हे दुडू येतात. तर आयचें कलेक्शन जें आसा तें पिटर्स पेन्स पेद्रूची दोमडी म्हणटात त्या फांडाक वेतली. आयची मिसाची मांडावळ केल्ल्यांक आमचे दिनवास, आवर लेडी ऑफ फातिमा समुदाय आनी सेंट गॅब्रियल समुदाय. गेल्ल्या आयताराक इगोर्जेन दान जालें 23,740 रुपया. दाबोलीं कपेलान 1,060 रुपया. सगळे मेळून 24,809 रुपया. फुडलो आयतार येता तो 13वो आयतार 3 मिसां जातलीं. पयलें मीस 6:30 वाजता. मांडावळ करूंक होली क्रॉस समुदाय आसोय दोंगरी, सान बार्तोलोमेव समुदाय होली क्रॉस आनी सेंट इग्नेशियस द लॉयला समुदाय एलेगांजा. दुसरें मीस 8 वाजता मांडावळ करूंक मारी इमाकुलादा समुदाय रेजिडेन्सी. तिसरें मीस भुरग्यांचें मीस आनी त्या उपरांत दोतोन. पवित्र संस्काराची बोजोण बुधवारा दीस सांजेर 7 वाजता ते 8 वाजता आनी शुक्राराक सकाळीं 6:30 वाजता त्या उपरांत मीस. सोनवारा दीस येता त्या सोनवारा दीस 1 तारखेर जुलयाचे इगोर्जेन सांजेर 6 वाजता इंग्लेजीन आयताराचे मीस आनी दाबोली कपेलान सांजेर 6:30 वाजता मीस आसतलें. ह्या सुमानान मिसां 26 तारखेर सकाळीं 8 वाजता एस्पेरांसा मेंडीस हिच्या म्हयन्याच्या उगडासाक मीस. भाव भयणीनो, चोत्र्याय दोरची सेवा धर्म आमचो जो जाता आनी आमची कितें भाशेन युकरिस्टीक मिनिस्टर्स आसात, तो सेवा धर्मीक आकारणेचो शिबीर जो आसा तो केल्या उपरांत लिटर्जिकल कोर्स तो केल्या उपरांत तांकां आमी ही परवानगी हो वावर बिस्प तांकां दिता. आतां सेवा धर्मीक आकारणेचें शिबीर सुरू जाता. कितें भाशेन आमच्या 2 प्रांतीक सेवा धर्मीक केंद्रान आकारणेचीं शिबिरां घडोवन हाडल्यात. शिकोवण वेगवेगळ्या विशयांचेर जातली. ही शिबिरां न्हूच फकत क्रिस्त प्रसाद वांटतात तांकां, म्हणल्यार फकत युकरिस्टीक मिनिस्टर्स आसात तांकांच न्हय, पूण आमच्या लौकिकांक ओदीक सेवा धर्मीक आकारणी मेळच्या मनान करतात. ताचे वरवीं आनी आमच्या फिरगोजांनी सेवा धर्मीक रिती ओदीक अर्थाभरीत करूंक पावतल्या हाची माहिती आमच्या नोटीस बोर्डार घातलेली आसा. हे कोर्स केन्ना सुरू जातात, कशे भाशेन ताचें एडमिशन करपाक जाय, आमच्या नोटीस बोर्डार घातलेली आसा. इल्लोसो त्रास घेवन ताचेर नदर मारची आनी तुमकां वेळ मेळटा ते भाशेन वा तुमचो वेळ मुद्दम काडून ह्या शिबिरांनी तुमी वांटो घेवचो. आनीक आमचे सेवा धर्मीक रिती ज्यो आमी पाळटा, मिसाची भेट आनी हेर सेवा धर्मीक रिती करता, त्यो बरे भाशेन करपाक आमकां हो आदार जावं दी. समुदायाच्यो जमाती 26 तारखेर सेंट जोसेफ समुदाय कोपेलबाट जुजे रॉक रॉड्रिगीस हांच्या घरांत सांजेर 5:30 वाजता. भाव भयणीनो, द प्रेसिडेंट ऑफ कॅथलीक बिशप्स कॉन्फरन्स ऑफ इंडिया CBCI आनी एक सर्क्युलर धाडलेलो आसा सगल्या कातोलिकांक. जुलयाची 2 तारीख तो आयतार, त्या दिसाक संडे फॉर पीस एंड प्रेयर फॉर द सफरींग पीपल इन मणिपूर. जे मणिपुरान इतलो लोक
कश्टान सांपडलेलो आसा ताचे पासत आमी सगलो संवसारभर हें करूंक आमच्या भारतान करीत भाशेन करूंक आमकां उलो मारलेलो आसा 2 तारखेर फुडल्या आयताराक आमी करीत भाशेन हें करतले हाची म्हायती आमी ह्या दिसांनी आमच्या वॉट्सॅप ग्रुप्स आसात तांचेर दितले कशे भाशेन आमी तें मांडून हाडटा तें सद्याक हें कालच्याच दिसाक आमकां चीट आयिल्ली आसा आनी ताचे विशीं आमची मांडावळ करूंक आजून सद्याक आमकां मेळूंक ना तर आयच्या दिसाक आमी ही मांडावळ केल्या उपरांत तुमकां कळयतले सगलीं आमी भाव भयणीनो आमच्या ह्या मणिपूरच्या लोकां पासत भोव करून क्रिस्तांवां पासत ह्या मागण्यांत आनी शांतीच्या मागण्यांत आनी हेर रितींनी वांटो घेवया आनी आमच्यान जाता ते भाशेन आमी आमच्या घरांनी ह्या दिसांनी मागणें करता तेन्ना ह्या लोकांचो उगडास करुया आमच्या गोंयांतूय जें एक सिट्युएशन निर्माण जावपाक लागलेलें आसा आमच्या मागण्यांत करीत भाशेन दवरुया आनी जंय जंय आमच्यान उलोवपाक जाता बेश्टें कांयच्या कांय न्हय फकत वॉट्सॅप वॉरियर्स न्हय पूण सेन्सिबल जें कितें आमचें उलोवपाचें आसा तें आमी उलोवया भोव करून आयज शर्मावान सांगला ते भाशेन आमची हिंदू भाव भयणां आसात आमच्या शेजाऱ्याक वो आमच्या वावराचे सुवातेर आमचे बराबर वावर करतात तांचे लागीं एक डायलॉग आमी सुरू करपाक जाय नाजाल्यार आमी फकत एकामेकाक वायट नदरेन पळयता रागान पळयता भितरल्यान एक भायल्यान फकत हांसो दाखयता भितरल्यान आमकां राग येवपाक लागलेलो आसा हो राग आमचे भितर निर्माण जायना जावपाक आतांच तावन बरे भाशेन शांततायेन आमी उलोवया एकामेकाक समजुया तर ह्या पासत मागतलो विनंती करतलो तुमचे लागीं तुमच्या शेजाऱ्यां लागीं उलयात तुमच्या वावराचे सुवातेर जी हिंदू भाव भयणां आसात तांचे लागीं उलयात झगडी करपाच्या मनान न्हू पूण एकामेकाक समजुपाच्या मनान आनी की शांती हाडपाच्या मनान आमी हें करुया सगळीं उबी रावया सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा शेवटा गीत घेवया F15 पेज नंबर 92 F15 Kushi zalia, sokuri suba, solie moci patya, sopatla guru, kushi zalia, sokuri suba. Kushi